हॅलो एव्हरीवन, हांव टीचर स्नेहल। हांव कोंकणी आनी हिंदी हो विशय स्कुलांत शिकयता। परीक्षा लागीं पावली म्हणटकच तुमकां टेन्शन आयलाच आसतलें, पूण टेन्शन घेवपाची गरज ना। हो चॅनल हांवें खासा तुमचेच खातीर तयार केल्लो आसा। ह्या चॅनलाचेर हांव पाठ, कविता, रचना, व्याकरण हांचेर आदारिल्ले व्हिडिओज अपलोड करतलें। तशेंच कांय विशय घेवन तांचेर रिव्हिजन करपी व्हिडिओ अपलोड करतलें। त्या खातीर तुमकां हे व्हिडिओज पळोवपाक जाय, आवडले जाल्यार लायक करात, आपल्या फ्रेंडां वांगडा शेअर करात आनी सबस्क्राइब करपाक विसरनाकात, कारण सबस्क्राइब करप फुकट आसा। तर आयचो महत्वाचो विशय आसा जुजे नेणार। ही कविता अमिता सुर्लकार हिणे बरयल्या। कविता सुरू करचे पयलीं आमी कवित्री विशीं कांय गजाली जाणून घेवया। अमिता सुर्लकराचो जल्म 10 ऑक्टोबर 1969 वर्सा वास्को शारांत जालो। कोंकणी राजभास चळवळींत तिचें योगदान आसलें। काव्य सर्तींनी तांच्या कवितांक साबार इनामां फावो जाल्लीं आसात। आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर आनी पणजी दूरदर्शनाचेर तांच्यो कार्यावळी सादर जाल्यात। दूरदर्शन पणजी केंद्राचेर निवेदिका म्हूण तांची निवड जाल्ली। अमिताच्यो कविता हो तांचो कविता संग्रह उजवाडाक आयला। 25 नोव्हेंबर 1990 वर्सा ती ह्या संवसारांतल्यान अंतरली। आतां आमी कविते वाटेन वळुया। एका माडा वयल्यान दुसऱ्या माडार पाडटा नाल जुजे नेणार। पांयांत दोरये वाळे, मनीस म्हळ्यार मनीस, पूण माडार ताचे माकड चाळे। ह्या कवितेंतलो जुजे खूब कश्टाळू आसा। तो आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना एका माडा वयल्यान दुसऱ्या माडार चडून नाल पाडटा। चड नाल पाडले जाल्यार चड पयसो मेळटलो। त्या पयशांनी तो आपलें आनी आपल्या बायल भुरग्यांचें पोट भरपाक पावतलो। हीच ल्हानशी इच्छा घेवन तो माडार चडटा। माडाचेर ताचें चडप, देंवप, काम करप हे सगळे कवित्रीक माकडाचे चाळे म्हळ्यार माकडाचो खेळ असोच दिसता। जुजे पाडेली आपल्या कामांत इतलो कुशळ आसा की ताका खंयचो नाल जून, खंयचें आडसर, खंयचो वांज म्हळ्यार जातून कातली नासता आनी उदकूय खूब कमी आसता, वा खंयचो सुको हें एका नदरेनच कळटा। इतलेंच न्हय तर खंयचो माड म्हळ्यार खंयच्या माडाक चड नाल लागल्यात, वा खंयचो पोको ज्या माडाक एकूय नाल ना हें ताका रोखडेंच एका नदरेन कळटा। अशे तरेन आमच्या जुजे पाडेल्यान 100-150 माड जोडले म्हळ्यार 100-150 माडांचे नाल काडले। हजारांनी भरल्यो नाल्ला राशी, सगळे नाल राशीक मारले। एका माडार 3 नाल, हिशोब लायता लायता जुजे वोठार फुल्लो हांसो। म्हळ्यार प्रत्येक माडार चडटकच जुजे मनांतल्या मनांत हिशोब करतालो की दरेकी माडाचे म्हाका 3 नाल मेळटले। हें चिंतून ताच्या ओंठार हांसो फुलतालो। पूण जुजेचो हो हांसो चड काळ टिकलो ना। जुजेक सपन येता तें पळोवन भाटकारान ताचेर एक धेंगसो घातलो। भाटकारान म्हळें, जुजे, तूं म्हजो रिणी। बापायन तुजे दिवची आसली रुपयाची 500 नाणी। 200 तुजे फिटले आनी 300 उरले। अशे तरेन भाटकारान जुजेक याद करून दिलें की तूं म्हजो रिणी आसा। तुज्या बापायन म्हजे कडल्यान रुपयाची 500 नाणी घेतिल्ली। हें सगळें तुवें जें काम केलां ताचे 200 रुपया जातात। अशे तरेन तुजे 200 रुपया फिटले आनी तुवें म्हाका 300 रुपया दिवचे उरले। जुजे हांसो उजो कसो धन्या उतरांनी पालवलो। म्हळ्यार बाबडो आमचो जुजे
भाटकाराची उतरां आयकून निराश जालो, दुखी जालो. नेणार झुजेक म्हळ्यार वेव्हार गिन्यान नाशिल्ल्या साद्या भोळ्या झुजेक आपूण फटयलो म्हण भाटकाराच्या तोंडार हांसो फुल्लो. पूण आमच्या झुजेचो पोसो मात रितोच उरलो. इतले कश्ट करून लेगीत ताच्या पोशांत कांयच पडलें ना. ह्या कवितेंत कवयित्रीन आमकां संदेश दिवपाचो प्रयत्न केला की कांय भाटकार काम करून घेतात खरे, पूण मोबदलो दिवच्या वेळार लोकांच्या नेणारपणाचो फायदो घेतात आनी लोकांक फटयतात. आशा करता की तुमकां ही कविता आवडली आसतली. ह्या कवितेंत कांय नवीं उतरां आयिल्लीं आसात. ती आसा, नेणार म्हळ्यार वेव्हार गिन्यान नाशिल्लो, माकड चाळे म्हळ्यार माकडांचो खेळ, दोरये वाळे म्हळ्यार खाडू, माडार चडूंक पांयां भोंवतणी घाल्ली दोरी, फिटले म्हळ्यार फारीक जाले. तुमच्या खातीर घरपाठ आसा आनी तो म्हळ्यार तुमी कविता पाठ करपाक जाय आनी कवितेच्या सकयल दिल्ल्या प्रश्नाच्यो जापो बरोवपाक जाय. दुसरे फावट परत मेळुया एका नव्या विशया बरोबर. तो पर्यंत देव बरें करूं.